कांय दीस फाटीं शिरगांवच्या खंड रस्त्या कुशीक खोल फोंडकुलांत पडून एका मुळगांवच्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें। गांवांतल्या तरणाट्यांनी रोखडीच रस्त्या कुशीक राखणे वणत उबारपाची मागणी केल्ली। ही मागणी मान्य जावंक नाशिल्ल्यान शुक्रारा खाण कंपनीची येरादारी लोकांनी आडायली। मजगतीं कंपनीचे अधिकाऱ्यांनी थळार येवन गांवांतल्या लोकांकडेन चर्चा केली। समाधानकारक आश्वासनां मेळ्ळ्या उपरांत परतून येरादारी सुरू जाली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। माझे नाव अजय आनंद गांवकार शिरगांव। आता लास्ट टायम हांगा शिरगांव एक एक्सिडेंट जालो। आमचो गांवचो मुळगांव गांवचो एक भुरगो हांगा एक्सिडेंट जालो मेलो। ताका एक्सिडेंट जालो 11 सुमार रातच्या आनी तेणें सकाळीं ताका मरण आयलें। आनी तें मरण आयलें कित्याक येयलें गजाल म्हटल्यार तें रिटर्निंग वॉल आसूंक जाय। ते रिटर्निंग वॉल नासल्या कारणान तेजी गाडी घेवन तो सकयल गेलो आनी ते खडयेन तो भितर भरून उरलो थंय आनी तो मेलो। मेळटकूच हांवें हांकां पंचायतीक सांगलेलें की थंय रिटर्निंग वॉल पळय लास्ट टायम पासून हांव खूबदां बोवाळ मारता की पंचायतीक हांगा कंपनीक पण सांगलां रिटर्निंग वॉल करचो आनी ट्रान्सपोर्ट कितें तें चालू करचें हांगा। तेर आसून कंपनीक प्रिकॉशन घेवंक ना, पंचायतीन कोण पळोवन वचोंक ना कोणाक कोण कितें म्हणटा। आनी हांगा शिरगांव अशें कितें आहा हांगा आतां सेन्सिटीव जालो। लास्ट टायम आमचे जाता इस्टेटमेंट जालें आनी सारको सेन्सिटीव विलेज म्हणून सेन्सिटीव इश्यू जाता हांगा कितें कितें। ताका लागून हांवें आतां कितें म्हाज्या हातीन घेतलें की आतां हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू जालो। तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो कारणान म्हाका काल हांव येयल्लो हांगा 5 सुमार 5 ट्रान्सपोर्ट बंद आसता हरशीं। 5 उपरांत ट्रान्सपोर्ट चालू आनी जे फ्लॅग दाखोवपाक जे लोक आसता ते ना गायब हांगासरले कोणूच नासलो। सो हांवें तांकां काल सांजचे येवन सांगलें की हांगा फ्लॅग दाखोवपाक कोण नासलो, ताका लागून तुमी फाल्यां हांव बंद घालतलो। सो तेंचे तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालूच दवरलो। ताका लागून सकाळचो येयलो आनी ट्रान्सपोर्ट बंद केलो। तुमी जे मेरेन म्हाका एश्युरन्स दिना रिटर्निंग वॉल बांदपाक हांगा शिरगांव जे बांदेकारा सावन 50 मिटर सकयल आहा तो तार रोडाचेर तेंचे गेटी कडेन सकयल मातशें 10 मिटर तो रिटर्निंग वॉल बांदचो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो म्हळ्यार म्हाका आतां तो हांवें ताका सांगलें सिंग येयलो आनी हो मॅनेजर मायन्स मॅनेजर सिंग म्हणून तेणें येयलो आनी आपूण म्हाका म्हणपाक रिटर्न कितें आपल्याक दी म्हणून बरोवन। आतां ताका हांव रिटर्न कितें आहा तें मेमोरेंडम आमचें दितलें शिरगांवचें कितें आहा तें आमचे जेन्युइन इश्यू आहा ते आनी ताका तेजेर दितलो आनी तेणें मागीर तेणें सांगलो आपल्याक दी आपूण फुडें कितें आहा तें आपूण करून हेड ऑफिसाक घालता आनी आपूण करून दिता आनी तें पयलीं करचें आमचें हें रिटर्निंग वॉल कितें बांदपाचें कित्याक म्हाका फुडें आनी ट्रेजेडी हांगा कसलें एक्सिडेंट जावपाचें नाका। कित्याक आमचें कितें काम मेळटा म्हाजे ट्रक आसा काम मेळटलें आमकां फाल्यां परां म्हणल्यार कितें लोकांचें हांगा मरण नाका कोणाचें। कित्याक पयशां परस न्हू लायफ इम्पॉर्टंट। आमकां पयशे मेळटले केन्ना फाल्यां येतले परवा येतले म्हणल्यार लायफ आमचें येवचें ना। एकदां तो तडपण भुरगो मेलो बाबा। थँक्यू। आतां तुमचें कितें ट्रान्सपोर्टेशन चालू आतां? ट्रान्सपोर्ट कितें आमी तांकां आतां मॅनेजराक आपूण हाडला तो सिंग म्हणून येयला तेणें सांगलां आपल्याक बरोवन दी आपूण ट्रान्सपोर्ट। हांवें म्हणलें हांव तुका ट्रान्सपोर्ट चालू करूं आमी बंद करपाचें ना, आमी चालू करपाकूच येयल्यात म्हणल्यार कितें अशें न्हू की प्रिकॉशन घेवचें। कित्याक फाल्यां कोण एक्सिडेंट जावन कोण आनी कोण मेलो जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलें परतें आनी तुमकांय प्रॉब्लम की एक दीस बरो 2 वरां बंद उरता तें बरें की म्हयनोभर बंद उरता तें बरें न्हू। एक दीस बंद उरता तें बरें कित्याक प्रिकॉशन रिटर्निंग वॉल बांदचें आनी चालू करचो ट्रान्सपोर्ट अशें म्हाजी मागणी आसा। एश्युरन्स मेळ्ळ्यार रावतले तुमी? हय एश्युरन्स मातशें आतां तेणें सांगलां आपल्याक बरोवन दी। आतां कितें आहा तेंचे एज पर ट्रान्सपोर्टाचेर तेंची गाडी भरलेली आहा GPS तांकां जायना म्हणटा थोडे जाता म्हणटा आनी तेंचे मातशें प्रॉब्लम आहा। ताका लागून हांव तेंच्यांनी उलोवनी कितें तें फुडलें एश्युरन्स उल्लेख कितें तेका बोला बाद में जैसा होगा बेनिफिट तो फुटा पड़ेगा। उनकी डिमांड क्या है? तो रिटर्निंग वाल बनाने है ना उनका। रिटर्निंग वॉल की उनकी डिमांड है? पहले उस एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से बोल रहा सेफ्टी के लिए बोल रहे हो। हाँ ओके ओके। और ये देने के बाद कितने दिन में? वो देखते हैं ना पहले प्रपोजल आने के बाद देखते हैं ना। अभी बंद रहेगा ट्रांसपोर्टेशन? नहीं बोला चालू रहेगा।